ह्या तियात्रान हांवें एका कॉल गर्लाचेर स्टोरी बरयलेली आसा. एक चेडू समाजान आपले एका लागून कितलें उणेपण भोगता तें फकत आपूण जाणा. उलयतली जायते आसता बट ताचे कॉज कित्याक लागून करता तें आमी कोण नको. ह्या लेंथान हांव दाखोवंक सोदता की ह्या लोकांनी आपलें मन बदलपाक म्हजो तियात्र पळोवन सगल्यांनीच जावचें ना बट एकल्यान तरी तियात्र पळोवन मन बदलूंक. ती कोत्ता आसतना दुसरे कलाकार आसले बट जायत्यांनी सुमार केलो आनी जायते जाण सोडून निघून गेले. बट आतां जो कास्ट मेवला तो बरो मेवला आनी सगल्यांनी मोगान म्हजो ग्रूप तियात्राक खांद मारला. सगल्याक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेवला. 100% लेंथन शो बिकॉज कातारा लेगून आमचे रिलिजियस बिब्लिकल सीन्स आमी दाखयल्या. वेलन्सीन बरयला आनी डायरेक्ट केला मायकल ग्राशियस जी जावन आसात म्हजी कलाकारां. सो म्हाका खोस भोगता तांच्या तियात्रान भाग घेवपाक. ताणें म्हाका अभिशेक केला. हो कोरेजमाचो तियात्र आनी एक्चुली कोरेजमाचें तियात्र म्हणटात ते हे भाशेन आसूंक जाय. देवाची शिकवण बरें कितें आमकां शिकयता तें आमच्या समाजान पसरूंक जाय. आनी हो तियात्र पळोवपाक खास आमचो बिस्म साहेब येता. एक खोशेची खबर आनी ताका येवकार दितात आमी हो तियात्र पळोवंक येता म्हणून. आनी खेरीत भाशेन वेळ काडून पळोवंक येयला कित्याक आमचें वेलन्सी आमचे गांवचें कोळंगोटचें आनी आमकांय मातसो अभिमान भोगता जेन्ना आमचीं गांवचीं भुरगीं वयर सरतात तेन्ना आमकांय दादोसकाय भोगता. प्रिन्स जॅकोबाच्या तियात्रान तें नाचता आनी तातूंतूय बरो कलाकार कशें परजळटा. आनी जेन्ना ताणें तो तियात्र बरयलो तेन्ना म्हजेशीं तें घेवन येयल्लें आनी ताची ल्हानविकाय म्हाका बरी दिसता. फादर हातूंत कितें तुका कितें जाय तें तूं कर. दुसऱ्यांचें आयकुपी आनी दुसऱ्यांचें आयकून बरें माचयेर कला दाखोवपी देखून म्हजी शाबासकी ताका आनी फुडाराकूय तियात्र बरोवन देवाचो संदेश दिवन ताणें आपली फुडलीं पावलां परजळीत करचीं. म्हाका अभिशेक केला ही धर्मीक दाखोवन तियात्राच्या रुपान आमकां आयज हांगा पळोवंक मेळटा. हो तियात्र ह्या वर्साच्या गौणीक विशयाचेर आटापून आनी क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्राच्या आकारणेच्या वावराच्या नदरेन आमी प्रसिद्ध केला. हाचें कारण म्हणल्यार ह्या गौणीक वर्सा क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्राचो भांगराच्या वर्साचो उत्सव आमी समरुमला. ह्या तियात्रान कांतारां आहा ती सगळीं आमची रिलिजनाची मिन्स ऑन लेंथन. ओके दुसरें कसलेंच कांतार ना तितून. तियात्राच्या रुपान धर्मीक दाखोवणेन आमकां जाय तो संदेश मेळ्ळा. देखून हांवें चड व्हडलो संदेश दिवपाची गरज ना. ह्या वर्सा जशें आमी आयकलां आमच्या क्रिस्ती धर्माचे शिकवणेच्या केंद्राचो भांगरा उत्सव गोल्डन जुबिली ऑफ आवर डायसिजन कॅटेकॅटिकल सेंटर आमी समोरुंकता. आनी ह्या भांगरा उत्सवा समयार आमच्या दोतोरनीच्या केंद्रान जायत्यो कार्यावळी जायत्यो समोरुमण्यो मानून हाडल्यात आनी तांचे मदली एक व्हडदभरीत कार्यावळ म्हळ्यार ही जावन आसा. तियात्राच्या रुपान धर्मीक दाखोवन ताणें म्हाका अभिशेक केला आनी सोबीत दाखोवन आमच्या फिरगोजांनी आनी आयज ह्या वस्त्र्यान कला अकॅडमीन ताणी माचयेर हाडल्या. देखून पयले सुवातेर आमच्या दोतोरनीच्या केंद्राक ताचो संचालक फादर रोमेओ गुदीन, ताचो आदारी फादर सावियो पिंटो, तांचे सगळे सहकारी तांणी सांगाती पयले सुवातेर पावल मारला. देखून तांकां म्हजी शाबासकी.